दीस ब्रेस्तार मेयाची 15 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 13 ओळ 13 तावन 25 पर्यंत. पापोस थावन दर्याचें पयणकन पावल आनी ताचे संगाती पांफिलियांत पेर्गे म्हळ्या कडेन येवन पावले. इतल्यार हांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटी गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचे पयण मुंदारून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक सब्बाताच्या दिसा सिनेगॉगा भितर सरून थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून बी जातस सिनागॉगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हणलें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोण दिवी येता. तेदवां पावल उठलो आनी लोकांक मौन रावून हातान घुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडलें आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यांत तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करून दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जालीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां नितीकर्त दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हणून मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसायिल्ले प्रमाणे दाविदाच्या संततेतावन देवान इस्रायेलाक एक सडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवान सगळे इस्रायल परजेक आपले पातक रडोवन देवा ते पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मनियारपण अखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हणून तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्ही. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89, 2-3, 21-22, 25 आनी 27. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल वाखणतलो. संततेच्या संततेक तुजे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग सासनाक बळटा तसो थीर केलाय म्हणून हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून व्हरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट्ट धरतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणतलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सोवें आसतली. म्हज्या नांवान तो जैतेवन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडाप. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणतलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा, मेल्ल्यांतलो प्रथम उठयल्ल्या आमचो तुवें मोग केलाय
आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडलाय. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळ 16 तावन 20 पर्यंत. शिसांचे पांय धुल्ल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणीय साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्ही. हें तुमी जाणात. तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सक्तां विशांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंचून काडलेले कोण म्हणून हांव जाणा. म्हजे सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमी सतमानच्याक हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूचे शीस वर्ते जावंक आनी अधिकार जोडूंक आशेताले. जेजू संगी इतलो काळ करसिल्यारी आजून ते स्वार्थी संगती विशान चिंतताले. नांव जोडूंक आशेताले शिवाय सेवक जावंक न्ही. त्याग सॅक्रिफिसा शिवाय जैते वन जावंक साध्य ना म्हणून तांकां येदोळी समजूंक नातिल्लें. कित्याक तांचे प्रमाणे जेजूचे रास संवसारी आनी तांतूं रायाळ जिणे आशेताले. साकर धन्याप्रास व्हरतो न्ही म्हणून जेजू शिकोवन दिता. जेजू धनी तरी सेवक जावन ताणें हेरांची सेवा केली. निमाण्या ब्रेस्तारा आपल्या शिसांचे पांय धुले. एकामेकाची सेवा करूंक आदेश दिलो. हो हेरां तावन सेवा आपणावंक येवंक ना, बगार हेरांची सेवा करूंक आयलो. ताच्या शिसांकी सेवेचो आदर्श व्यक्ती जावंक विंचून काडले. संवसारांत वर्तो जावंक अपेक्षिता ताणें साकर जायजे. पयलो जावंक सोदता तो गुलाम जायजे म्हणून जेजू शिकयता. जेजू हेरांची सेवा करूंक आनी सडवणे पासत जीव दिवंक आयलो. जेजूचें रास सेवेचें, न्यायनितीचें, समाधानाचें आनी संतोशाचें. ह्या राज्यांत कोणूच व्हड ना. हें राज भाव बांदवपणाचें, त्यागाचें, मोगाचें. हांगासर हर एकलो सेवक कोणूच धनी ना. देखून कसलीय ल्हान करणी हांवें केल्यार ती सोम्या सांगाता केल्ल्या बरी जाता.